करमल घाट काणकोणा कदंबा आणि दुचाकी मदी अपघात घडलो। अपघातान दुचाकी वेल्या जोडप्याक दुखापत जाल्या। तांकां उपचारा खातीर बाळी प्राथमीक भलायकी केंद्रांत दाखल केल्या। RDX गोवा खातीर काणकोणच्यान बबेश पोरकार। आमकां म्हायती लोकांकडे मेळ्ळे प्रमाणे आता एक वरभर पयलीं अर्दवर पयलीं एक्सिडेंट जाला आनी ही गोबायल वाडे वताली ह्या सायडीन वताली आनी एक बस येता कदंबा त्या बसीच्या आगी कंट्रोल भायर गेला आनी हांगा हें सांगपा म्हळ्यार आनी एक्सिडेंट जाला आनी मेजर म्हणटा दादल्याक माल आला घोवासा गेले आनी बायल उसून पडली। हें आज न्ही हे दिसांतल्यान चार पांच जायत आसता 4-5 वेळा दिसा जाल्ले बारीक बारीक एक्सिडेंट जाल्ले वता। आतां बारीक लोकांक कळना मोठे जातकीर मेजर लोकांक कळटा कित्याक कारण म्हळ्यार रस्तो बारीक आसले रुंद ना रस्तो आनी हो रुंद जावचो अशी मागणी करीत आसा। आनी एक दिसा मागीर पेपराचेर टीव्हीचेर आयकत रावतात पूण हें चालू जालें ना वचून म्हणलें। बाकी कडेन पळयलें काणकोणाकच हें जाल्लें आहा आनी रस्तो बारीक एक्सिडेंट जायत वतले आनी आमी आकांता पावता धांवण अर्दवर जालें। आतां पुलीस वाडे येवन ते आनी पंचनामे बी सगळें करून तांगे फॉर्मेलिटी पुलिसान केल्ले आहा आनी ताका एकलो बांबोळी घाल म्हण आयकला काणकोणच्यान मडगांव गेल्ल्यान तो खरो सालवार जाला। काणकोणच्यान मडगांव वयता आतां पयलींच्या काणकोणच्यान मडगांव कोणूच कोणाक टायम दिवंक शकना वरांची न्ही 1.5 वर एक वर 3 वर जाता एक वर जाता। हांगच्यान बेंगलोर वच म्हण टायम दिवंक शकता मनीस पळयल्यार बेंगलोरचो म्हण टायम दिवंक शकता तेच काणकोण 40 किलोमिटर मडगांव टायम कोण दिवंक शकना। त्या खातीर हें मातसो बेगान रोड करचो आनी पुलिशेचें काम कमी आनी हे जनतेचें हाल जाता तेमच्या पळोवपा जायना। एक्सिडेंट जाता हे जायत उरतात दिसा 4-5 जाता एक्सिडेंट गाडी रस्तो बारीक आसल्यान वाहतूक तर खूब वाडली आसा। करमल घाट काणकोण हांगा एक आज एक्सिडेंट जाल्लो आसा। करमल घाटार एक्सिडेंट जावप हें नित्याचेंच जाल्लें आसा। बारीक बारीक एक्सिडेंट हांगा सदांच जाता पूण जेन्ना मोठो एक्सिडेंट जाता तेन्ना खंय तरी तो नोट जाता। रस्तो अरुंद आशिल्ल्या कारणान हांगा जी मोठी ट्रक आनी अवजड वाहनाची वाहतूक जाता ताका लागून हांगच्या लोकांक खूब त्रास जाता। लोकांची मागणी आसा की हांगची हो रस्तो बेगोबेग व्हड करचो। आज एक जे कपल काणकोणच्यान मडगांवचे दिशेन वयताले आनी फुडल्यान कदंबा बस येताली वलतार तेंची स्कूटर भायर गेल्ले कारणान ते कदंबा बसीक आपटले आनी तेणे हेल्मेट घातलेलें आशिल्ल्या कारणान ताका मार कमी लागला पूण तो बरो सिरियसली इंजर्ड आसा म्हणून पुलिसां कडल्यान आमकां म्हायती मेळटा। दुसरी तेजी बायल जी फाटल्यान बसलेली ती उसळून भायर पडली आनी दोगूय जाणांक हांगच्यान बाळ्ळी शिफ्ट केल्ले आसा। हांगच्यान बाळ्ळी प्रायमरी हेल्थ सेंटरान शिफ्ट केल्ले आसा आनी काणकोण पुलीस ओवरऑल घटनेचो तपास करता।